रिसेंटली SP सुनीता सावंत यांचो ट्रान्सफर जालो म्हणून खूप बोबाळ जालो सोशल मिडियाचेर. खुबशे एक्टिव्हिस्ट उलोवंक लागले आणि तुम्ही खुबशे इश्यू घेतात आणि तुम्ही म्हाका जाणा आसतले पर्सनली बसून. कितें म्हणपाचें तुमकां? सुनीता सावंत मॅडमीचे जेन्ना ट्रान्सफर जाली शॉक जालो आमकां. शॉक जालो म्हणजे अशें अरे अकस्मात ह्या ऑफिसराची ट्रान्सफर जावप अशें कितें घडलें? तर्क बितर्क चल्ला आता. एक तर असा लोक म्हणटा की 5 जण जे रेपिस्ट असलेले त्या हॉटेलवाल्याकूय FIR करून त्याका भितर उडोवपाचो प्रयत्न तिने केलो का कितें हो एक क्वेश्चन मार्क. दुसरो आसा खंयचो तरी एक दल तेजी एक्टिव्हिटी कितें अशें म्हणून तिने मेसेज घातले सगळ्या PI आनी ती कितें एक्टिव्हिटीज करतले तेजो आपल्याक इन्फॉर्मेशन दी. आनी तिसरो आसा की खंय तरी मायणा कुडतरी पुलीस स्टेशनार कितें तरी कांड घडलेलो तेका लागून काय अशें जायते क्वेश्चन न्ही लोक उलयतात आनी लोक आमकां विचारतात कितें जाला कित्याक मॅडमीन ट्रान्सफर जालें. खरें म्हणजे जाल्यार सुनीता सावंत ही पळय आसा ही गव्हर्मेंटाक बरी सपोर्ट करपी आनी बरें हें करपी ना अशें म्हणून न्ही. आतां खंयच्या तरी दलाक लागून कोण एक दल एक्टिव्हिटीज करतात त्या दलाची जर इन्फॉर्मेशन तिने घेवप आनी खंय जर गव्हर्मेंटाक ते खटकता आसतले जाल्यार तिका आसा का ते 5 जण रेपिस्ट धरल्या तेजे ओनर तो बिल्डिंगेचो ओनर म्हणजे त्या हॉटेलाचो ओनर तेणे खरें म्हणजे जाल्यार पुलिसाक इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें की अशें 5 जण एक चेडवाक घेवन येयल्या म्हणून. तेणे ते इन्फॉर्म करूंक ना आनी तो खंय तरी सरकाराक तेकोन आसा तेकाय अरेस्ट जातले ती अरेस्टाची कितें कारवाई करताली अशें म्हणून कितें आसा का अमित नायक जो रिपोर्टर सांग्या वयलो तेजे कडेन तेजेर कितें स्ट्रॉंग त्याने एक्शन घेवंक ना जावं तेका घेवन ती ऑफिसान बसले अशें कितें तरी खूब म्हणजे उलयल्लें वयता. म्हाका एक विचारूंक दिसता ऑफिसारान ट्रान्सफर पळय आसा ही पॉलिटिक्स आमच्या डिपार्टमेंटात प्रत्येक डिपार्टमेंटात सगळ्या डिपार्टमेंटान ट्रान्सफरी आसता पण कितें आसा ट्रान्सफर आसल्या उपरांत तेका खंय तरी लोकांक एक आवाज काडपाचो आसता. लोक उलयतात ही इतली गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता आसतना हेका अशें कितें जालें. आतां जो दल फुडें सरता आनी कितें तरी एक्टिव्हिटीज करता जाल्यार आतां तुमी ऑफिसर जो धाडला सावथाक तो तेजेर एक्शन घेवचो नाका कितें असो प्रश्न येता. म्हणजे ते कितें जर वायट करतले जाल्यार तेजेर एक्शन जावपाचें ना. हिंदू म्हणून कोण तरी फुडें सरतात आमी हिंदूचे कितें तरी बरें जावचें अशें आमकां दिसता ना अशें म्हणून न्ही. पण हिंदू म्हणून कोणा तरी बायलांचे कॉमेंट्स केले ती भुरगींच काडत उरल्या दुसऱ्या जाती बद्दल ती त्यातून बायलां ती भुरगींच काडत उरल्या अशें लास्ट वेळार कॉमेंट जाले आनी कितें तरी वातावरण जालो अशें कितें तरी त्या लोकांक रोग करपाक लागून ही सुनीता सावंत आड येतली म्हणून तिका ट्रान्सफर केल्या का कितें का अमिताक लागून तिका ट्रान्सफर केल्या का कितें का त्या हॉटेलवाल्या ओनराक भितर उडयतली ती म्हणून ट्रान्सफर केल्या का कितें अशें तर्क वितर्क उलयता पळय अशें जावपाक जायना. हांव सरकारी ऑफिसरांक सदांच म्हणटा की तुमी इतलो जेन्ना इल्लिगल काम करपाक तुमी गव्हर्मेंटाक तेको जेन्ना दिता फाल्यां तुमचेर कशी बडी बसतली हे अशा रितीने बसतली. तुमकां एक सस्पेंड करूंक शकता डिसमीस करूंक शकता तुमकां घरा कडेन धाडूंक शकता पण कोणाक लागून इल्लिगल काम चलता तेका तुमी बॅकिंग दिवन तुमी तुमचे लायफ तुमचे भुरग्यांचे लायफ पिड्ड्यार करता काय ते. तुमकां खबर आसा एक पुलिसाचे एक पिक्चर येयल्ले ते आमचे अजय देवगनाचे ते कितले गाजलेले तो मलीक हय DG आसलेलो तेणे सगळ्यांक सांगलेले हे पिक्चर तुमी पळोवपाक जाय म्हणून हे पिक्चर तुमी पळोवंक जाय आनी ह्या पिक्चरान खरें म्हणलें जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर कसो आसचो हें तितून दाखयल्या आनी तुमी हें पिक्चर पळया म्हटलेलें तेणें. अजय देवगनाचें एक पिक्चर आसा म्हाका आतां नांव उगडास येना पूण सगळ्या पुलीस ऑफिसर पळया तुमी पुलीस ऑफिसर कशे उरल्या खबर आहा फक्त मोर्चा आनी पुलिसाक जाय म्हणजे गव्हर्मेंटाक जाय तेन्ना तेंच्यांनी नाचप आनी उगडे रावप. मोर्चाक तांकां जाय तशें 10 जर एक्टिव्हिटीज येता 100 पुलीस आसतात म्हणजे तांकां आनी कांय ना. क्रायम कितलो वाडला हेजेरूय तेंचें लक्ष ना वाडूनी म्हणटा ते कित्याक सरकाराक तेको दितात न्ही. आनी आज अशी दशा जाल्या हांव सगळ्या ऑफिसरांक एक शिटकावणी दिवंक सोदतां हे जर अशेंच जर चालू उरले तुमी खंयच उरचे ना. आनी सरकाराक म्हाका एक म्हणपाक दिसता आज तूं त्या डिपार्टमेंटाचे अशें तूं हालचाल करता ते तुमकां जाय तशें करता पण फाल्यां कितें
क्रायम असोच वाडत उरोनी क्रायमांक सदांच वाडपाचे हे चान्स तुम्ही दितले लोक तुमचे टिका केले की तुमकां राग येता तुमकां टिका केले तर राग येता हे डिपार्टमेंट पुलीस खात्याचे डिपार्टमेंट आसता खरें म्हणजे जाल्यार सरकाराक नंबर 1 सपोर्ट करपाक लागूनय आणि बरें करपाक आणि वायटूय म्हणजे जे क्रायम आसा ते घटोवपाचें काम ह्या पुलीस डिपार्टमेंटान करूंक जाय तुम्ही पळयलां सध्या 100% क्रायम वाडत आसा बिचीचेर चलता भोंवता खून जाता कितले खून जाले सेकाक लागून जे जेवणाक लागून वयता थंय खून जाले बायलांक व्हरोन रेप करता समूह बलात्कार गँग रेप जावप गोंयांत अजबाची गजाल आज तेजे भुरगे फाल्यां आनी कोणाचे भुरगे कितें चल्लां म्हणजे क्रायम घटोवपाचें न्हू अशें काय कितें अशें लोकां भितर चर्चा चल्ल्या आनी आमकां हें दिसता वायट दिसता की एक बरी ऑफिसर सरकाराक सदांच सपोर्ट करपी आनी तिका काडून आतां हाडून बसयल्या काय नजो काम ती करतली कामाचें कांय ना पण आतां SP येयला तो काम करिनासतना रावतलो काय कितें ना न्ही काम करतलो कशें जावं क्रायम जर आसा ते मागीर कोणाक बरें आसत कोणाक वायटूय आसत म्हणजे इनोसेंट लोकांनी मरचे हें सरकाराचें चल्लां काय कितें असो आमकां दुबाव मारता आनी काय मध्ये एक चर्चा आसा तिची ट्रान्सफर कित्याक जाल्या ना पुलीस डिपार्टमेंट आन्सर करता ना गव्हर्मेंट आन्सर करता म्हणजे गुलदस्त्यान तेचे ते उरलेले आसा वाय अशें जालां कित्याक हे इमिजिएटली क्वेश्चन केल्यार कोण आन्सर करिना आमकां खबर ना तुमकां खबर ना आतां खंय तरी उदक मुरता अशें आमकां दिसता